ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Ergan tuka sumia Jesu Oglap tuka sumia Jesu Stuti tuka sumia Jesu Haradan tuka sumia Jesu Vandan tuka sumia Jesu Jai Jai tuka sumia Jesu Hosanna tuka sumia Jesu Pranam tuka sumia Jesu Naman tuka sumia Jesu Ergan tuka sumia Jesu Hallelujah 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 Sergincha bo mogala bapa तुझ्या पुता जेजूचे हजारपण या पवित्र साक्रामेंतांत आमी बघून आसाव ह्या सकाळींच्या वेळार आमी हांगासर एक कुटाम कशें तुझें आराधन करूंक सांगाता मेळ्ळ्या तुझें हजारपण ह्या येवकारिस्तांत सदांच आसा आनी तूं गरोस हजार आसाय म्हणलें आमी फाती येता आमकां तुज्या कृपेन बरो प्रत्येक जावन आमच्या कश्टांत आमकां सोंसणीकायेक लाभय आमच्या जिविताचे हर एक कश्ट तुज्या मोगा खातीर सोसूंक निराश जायनासतना कांगाल जायनासतना बरवोसो सांडिनासतना जियोंक आमकां तुज्या कृपेन बर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर अशें हो थोडो वेळ तुज्या आराधनांत तुका आयकोन शांत करसूंक आमकां तुजो आदार लाभय हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू सोमयाचे हजारपण आमी बघून आसाव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्याच सोमयान जायतें बरेंपण केलां आज विशेष रितीन आमी आमच्या कश्टांत तिरासाण सांबाळूंक तो सोमी आमकां उलो दिता आसतना आमच्या जिविताचे हर एक कश्ट ह्या घडये सोमयाच्या हातांत आमी समर्पून दिवया आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताचो आमी उपकार आठवून ताका आमी अर्गां दिवया आमची जबाब
Ergani oglap tuka sumia Jesu. 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 O दीस तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर Ergani oglap tuka sumia Jesu. आमची जतन घेतले खातीर Ergani oglap tuka sumia Jesu. आमचो मोग केल्ले खातीर Ergani oglap tuka sumia. आमचे कश्ट सोंसणीकायान सोसूंक गुरपा लाभयल्ले खातीर संस्कारांचे जिवीत आमकां लाभयल्ल्या खातीर तुज्या आवय मोरयेक आमची आवय कर दिल्ले खातीर संता भक्तांचो सांगात आमकां लाभयल्ले खातीर सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या खातीर तुमचे उले आसात जाल्यार उक्त्यान तुमी उसारचे. Ergani oglap tuka sumia Jesu. 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 Ergani oglap tuka sumia Jesu.
मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत त्या सोमयान जायतें बरेंपण केलां. कितलो वेळ सोमया सांगता करसिल्या रे, तसो उपकार बावडूंक आमकां साध्य जावचो ना. तितलें बरेंपण ताणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां. तर तसो उपकार बावडून आमी सांगता गावया, हांव ओगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजांत. ओगळाप दिता जेजू, हांव ओगळाप दिता जेजू, हांव ओगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव ओगळाप दिता जेजू, हांव ओगळाप दिता जेजू, हांव ओगळाप दिता जेजू काळजांत. हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत. हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू काळजांत. हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजांत. हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजांत. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू काळजांत. तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू काळजांत. हांव कालतो रावता जेजू, हांव कालतो रावता जेजू, हांव कालतो रावता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव कालतो रावता जेजू, हांव कालतो रावता जेजू, हांव कालतो रावता जेजू काळजांत. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजांत. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू काळजांत. मोगाच्या न्हू, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या सोम्यान जायतें बरेंपण केलां. आज हांव आनी तुमी हाका साक्षी जावन आसाव. जिवीत म्हणलें देणें दिवन ह्या संवसारांत येदोळ म्हणसर राखोन सांबाळ, कश्ट आनवरां पिडाशिडां आमकां दोस्ताना तसो सांगात दिवन ताणें आमकां येदोळ म्हणसर सांबाळलां. तर त्या सोम्याचें आराधन करचें केदें व्हरतें बाग सोम्यान आज आमकां हर एकल्याक फावो केलां. तर ह्यो थोड्यो घडयो सोम्याच्या महिमे खातीर करसूंक आमी प्रयत्न करया. सोम्यान सांगलां, हांवूच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. सताची वाट सोमी ह्या संवसारांत जियेलो, बोरवोशाची वाट तो समकालो आनी आमकांय आमच्या जिविताच्या कश्टांत बोरवोसो सांडिनासतना रावोंक आज विशेष रितीन तो आमकां उलो दित आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या उणेपणाक लागून आमी जायतीं पातकां आदारलीं आसात. सोम्याच्या आनी पेल्याच्या मोगात हांव सबार पोटी आमी पयस सरल्या. तर हे घडये बरो आमच्याच जिविताची
जिविताचें मौल्यमापन करूंक हांव आनी तुमी प्रयत्न करया. तो सोमी आमच्या जिवितांत हरी एक दीस हरी एक घडी आसा जाल्यार सबार पोटी हांव आनी तुमी आमच्या कश्टा वेळार विशेष रितीन ताचो सांगात सोदूंक सोलवाले हांव. तर आमच्या पातकांची दूख ह्या घडये आमी मागून काण घेवया. आमची जबाब जावं दी बापा आमकां बक्षी. बापा आमकां बक्षी. बापा आमकां बक्षी. हेरांचो मोग करूंक सोलवल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. आमची सुखुशी केल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. देवाचो सांगात सोडुल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. बावार्थांत आळसाय दाखयल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. जिविताच्या कश्टा वेळार देवाचो सांगात सोदूंक फाटीं सरिल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. सवयेच्या पातकान बुडुल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. वायट आदारिल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. वायट चिंतना मोतीन दवरले खातीर, बापा आमकां बक्षी. वायट करणी केल्ले खातीर, बापा आमकां बक्षी. हेरांचो द्वेश केल्ले खातीर, हेरांक आकमान केल्ले खातीर, हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करिनातले खातीर, बापा आमकां बक्षी. हेरांची बेपारवा केल्ले खातीर, हेरांक अन्याय केल्ले खातीर, राजी संतानाचें जिवीत जिवोवच्याक फुडें सरिनातल्या खातीर एक घडी बरो आमी मावून रावया. आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत जायतें उणेपण आसा, पूण आमी उडास दवरया. आमच्या उणेपणाच्या की आमच्या समस्यांच्या की आमचो देव व्हरतो, आमचो सोमी व्हरतो. तर मौनपणी आमच्या जिविताची अस्कत काय त्याच जेजूक आमी समर्पून दिवया. खंयसर आमकां त्या सोमयाची गरज आसा, आमच्याच कश्टांत आनी प्रत्येक जावन आमच्याच पातकांच्या सवयांचेर जैत व्हरूंक त्याच सोमयाची आमकां कृपा गरज आसा. तर मौनपणी आमची अस्कत काय आमचें उणेपण त्याच सोमयाक आमी समर्पून दिया. आमचो सोमी सदांच आमकां बक्षिता मात्र न्हय, हेरांक ही बक्षूंक कृपा लाभयता. असलो आमचो दयाळ मोगाळ जेजू, ताच्या आमोलीक रक्तान ताणें आमची पातकां धुवन काडल्यांत. तर असलें बरेंपण आमच्या जिवितान केल्ल्या त्याच जेजूक उबी रावून ताची परत स्तुती करन गावया गीत. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता, म्हजो जीव आसता पर्यांत तुज्या राजांत पावता पर्यांत. सोमया तुज्या राजांत पावता पर्यांत. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 20 आनी 1. सर्वांनी उबी रावचें. करता देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. मुजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या. तुझो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमया तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमया
तुझ्या रासांत पावता पोरया स्तुती करता सगळ्या सकते हांव गायता दैवीक सोबतान स्तुती करता सगळ्या सकते हांव गायता मुसोची आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया मुसोची आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पोरया तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मुसोची आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया मुसोची आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पोरया स्तुती करता दावीदा बरिया आसनास्ता जोबा बरिया स्तुती करता दावीदा बरिया आसनास्ता जीव आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया मुसोची आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पोरया देव तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मुसोची आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया मुसोची आस्था पोरया तुझ्या रासांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पोरया
स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या अर्गां तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू होसान्ना तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आयकोनशाक आमी आयती रावया सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 11 तांचे प्रास चड पवटी बंदेंत हांव पडलां लेख नातलेले मार हांवें केल्यात कितलेशे पवटी मोरोन वाचलां जुदेवालाचे 1940 मार 5 पवटी हांवें केल्यात 3 पवटी म्हाका रोतांनी मारला 1 पवटी म्हाका पात्र आयला 3 पवटी म्हजें तारू फुटलां 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां जायत्या म्हज्या पयणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे आपाय आवरांचे आपाय सोरांचे आपाय म्हज्याच देशी लोकांत हांव आपाय हेर जातींच्यात हांव आपाय शहरांत आपाय रानां मोलयांत आपाय दर्यांत आपाय गतकी भावांत हांव वावटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळून बुकेन आनी तानेन सबार उपास काण येवन तडवून आनी पांगराण नासतना उक्तो पडोवन हांव जायतो कश्टालां ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडटो बार म्हणजे पवित्र सभांचो हुस्को देवाचें उतार घे देवाचें वडो दायकन बसा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो
आज आमी आराधनाक सांगाता मेळिल्लीं आमच्या जिवितान मेळचे कश्ट ते सोंसणिकायन सोंसूंक सोमी आमकां आज उलो दिता. आज हांवें वाचल्लें तें देवाचें उतार सांब पावलून कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 11. वेळ आसतना घरा वचून सगळो 11वो अध्याय वाचूंक प्रयत्न करा. पळया सांब पावलूचें जिवीत. आमी जाल्यार मरण येत्या घडना न्ही सांब पावलून सोंसुल्ले ते कश्ट आमच्यान चिंतूंक सोमेत जायनात. कित्याक सोमी ताचे सांगात आसलो. दामास्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक दोगदूंक बायसरलो सावलो जेजू वरवीं पावल जालो. तूं कोण सोमिया म्हणून ताणें विचारलें. हांव क्रिस्त, तूं म्हाका दग दिताय. आनी एक फावटी सावलाक सोमियाचें आपोणें लाभलें. तो फाटीं फुडें पळयना. सोमिया खातीर आपूण जीव दिवंक सोमेत तयार आसा म्हणलो बावार्थ जेजू थंय तो उसारता. पळया तो एक धर्मदूत न्ही आसलो जाल्यार धर्मदूताच्या किसडीत वावर पावलून ताच्या जिवितान केल्लो आसा. पवित्र पुस्तक आमी उक्तो केलो जाल्यार सरी सुमार 13 पत्रां ताणें विविध पवित्र सभेक बरयल्लीं आमकां वाचूंक मेळटात. आनी तांचे पैकी आज वाचल्लें पत्रांतलीं थोडीं उतरां आमी आयकलीं. पळया सांब पावलूक मेळिल्ले ते कश्ट ताच्याच लोकांत तावन हेरांत तावन न्हय. हेरांत तावन कांय इल्लेशें उणें कोणना. ताका मेळिल्ले कश्ट ताच्याच बावंडांत तावन मेळिल्ले ताका कश्ट. कित्याक तो सोमियाचो जावन उरलो देखून ताच्याच सुदैवांनी ताका द्वेश करूंक सुरू केलें. ताका एका रितीन बहिश्कार केलो. कश्ट दिले. कितलेशे मार ताणें सोमिया खातीर स्विकार केले. बंदेन तो पडलो. विविध रितींनी तो मानसून उरलो म्हणून तस्सू ताच्याच उतरांनी आमकां सांगता. जुदेवानीच ताका 39 म्हळ्यार कितले 39 मार 5 फावटी केल्यात. खंय खंयचो मनीस उरात 30 आनी 9 मार खावन तें 3 फावटी 5 फावटी म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आमकां एक मार रोतांत एक मार मारलो जाल्यार कोणेंय आमकां आमी मागीर उठच्या पर्यंत ना. आमी निट्ट मागीर कोणेंय आमकां ओनोरूंक येचें कोणना तसली परिस्थिती. पूण हांगासर पावलो पळया. पावलो सोमियाच्या प्रेरणांत बरोल्लो. ताका मेळिल्ले ते कश्ट मोगान तो सोंसता आनी सोमियाची सुवार्ता तो परगट करूंक फुडें वेता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज हें देवाचें उतर आमी नियाळटा आसतना आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड कश्ट आसातच. देखून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो एक वांटो खंय. सफरींग इज पार्ट ऑफ आ मिशन ऑर लायफ. सफरींग इज पार्ट ऑफ आ मिशन. देखून कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो वांटो. सफरींग इज पार्ट ऑफ आ फॉर्मेशन. आमच्या तरबेतीचो एक वांटो. देखून आमकां मेळचे ते ल्हान व्हड कुरीस मोगान आमी स्विकार केल्ल्या वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोमियाची भरपूर कृपा त्या कश्टा मुखांत्र आमकां कळीस जाता. तर मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड कुरीस मेळटा आसतना आमचे तावनूच साबारपटी आमी कश्टांत हांव हेरांत तावन आमी कश्टांत हांव शेजाऱ्यांत तावन आमी कश्टांत जावंक पुरो. आमच्या सुकुटुंबांत हांव जायते फावटी आमी कश्टोन आसाव. हे सगळे कश्ट आज सोमियाच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. त्याच सोमियान आमकां सांगलां कश्ट येयल्यानो आनी वजान वयतल्यानो तुमी मुजे सरशीं येया, मुजे लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी समाधान तुमकां मेळटलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड कुरीस आमकां मेळटा आसतना जावंक पुरो कुरीस आमच्याच पातकाचे, जावंक पुरो कुरीस आमच्याच पिडेचे आमकां मेळटा आसतना ते मोगान वावोवंक कश्टांत हांव भायर येवंक आमी सोमियाचो आदार सोदया. कशें पावलो ताच्या सगळ्या जिवितांत ताणें पुरपोरूंक वचूं ना आनी तो म्हणूंक शकलो हांव जी येता जाल्यार हांव मरतां जाल्यार हांव सोमियाचोच. पळया ताचे थंय आसलो तो अखंड भावार्थ जिविताच्या आखरेक त्याच सोमिया खातीर माटतीर मरोंक तो फुडें सरलो. असलो मान मनीस सांब पावलो आमकां एक
विशेष रितीचें प्रेरण म्हूण सांगीत आमचो पात्रोन जुआंव पावल दुसरो ताका जिवेशी मारूंक प्रयत्न केल्ल्या तुर्कीच्या त्या व्यक्तीक तो थोड्या म्हयन्या उपरांत जैलाक वचून भेटलो आनी ताका ताणें संपूर्ण रितीन बक्षिलें. आपणाक नास करूंक बायसरल्या मनशाकच बोगसूचें केदें व्हरतें उदार म्हूण सांजुआंव पावल दुसऱ्या थंय आसलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कश्ट आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसातच, पूण हांव आनी तुमी तें कशें फूड करता तातूंत हर एक संगत वंदोन आसा. तर आमकां मेळचे ल्हान व्हड कश्ट पिडा शिडा आयच्या दिसा सोमयाच्या हातांत आमी समर्पून दिवया. जॉबाकी पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता जॉबाकी कठीण कश्ट मेळ्ळे, पूण त्या कश्टा मदें जॉब म्हणूंक शकलो. देवा बापाक उलो ताणें मारलो आनी म्हणालो, देवान दिलें देवान वेलें, देवाचें नांव बागेवून जावं. आमच्या ही कश्टा वेळार असलीच जाप दिवंक हांवें आनी तुमी प्रयत्न करी जाय. असली जाप दी जाय जाल्यार हांवें आनी तुमी सोमयाच्या सांगातपणांत रावा जाय. मागण्या मुखांत्र आमचो संबंध सोमया थंय आमी घट करी जाय. आमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां करी जाय. आमच्या कुटुंबांत मागण्याक प्रमुख स्थान दिवन बावार्थाचें जिवीत आमी जियेल्यार मात्र आमच्या कश्टांत तिरासाण सांबाळूंक आमकां कृपा मेळटली. असली कृपा ह्या जेजूतावन आमी मागून घेवया. मोगाचनो, आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टा वेळार आमचो सोमी आमचो रक्षक आमकां तो आपोवनूच आसा. आमच्या जिविताच्या कश्टा नश्टांनी तो आमकां सांबाळून व्हरता. तर असल्याच उतरांनी सिंतिमेंतांनी बरयल्लें, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आनी म्हाका आपयत आसा म्हणलें गीत आतां आमी उबी रावन गावचें. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 20 आनी 3. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. कष्टांनी नसता सांपडाल्यानो मोतीची इजा वखदेल्यानो. कष्टांनी नसता सांपडाल्यानो मोतीची इजा वखदेल्यानो. शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा.
पातकांच्या कणकां बुडोवन आसच्या बोरवो सोसाडून रोडोन बसच्या पातकांच्या कणकां बुडोवन आसच्या बोरवो सोसाडून रोडोन बसच्या विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपयत आसा दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू सर्वांनी दिंबी घालची मोगाचनो सोमयाचें आराधन आमी केलें आमच्या पातकांचें बोगसणें मागोवन काण गेलें आमच्या कश्टां वयर इल्लो नियाळ आमी केलो आनी आतां थोडी मिनटां त्याच सोमयाच्या हातांत आमच्या जिविताचें समर्पण करून दिवया साबार जाणां खातीर मागोवंक म्हणून ह्या पुंतळाक आमी आयल्या साबार आनी तांचे इरादे ह्या दिसांनी हांगासर पुंतळार जुवो पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान समर्पून दिल्यात आमच्योच राटावळी आमचेच कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार आसात ते सगळे मोगाचे न्हू ह्या पवित्र वेळार सोमयाच्या हातांत समर्पून दिवया आमचो सोमी आमचे तावन पयस ना आमच्या सांगातच तो आसा कश्टा नश्टांनी तो ताचो सांगात आमकां दिता म्हणून गितांत आमी गायलें तर ह्या घडये आमच्या जिविताचे कश्ट सोमयाच्या हातांत आमी समर्पून दिवया साबार जाणांनी विविध रितींनी तांचे खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला कॅन्सर पिडेन कश्टोवच्या भावा भयणींक बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया साबार जाणांनी तांच्या जिवितांत जिणये सांगातीण मेळच्या खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला ह्या सगळ्या भावा भयणींक जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया परगांवांनी वावर करच्या भावा भयणींक तांच्या कामांत बडती मेळच्याक तशेंच साबार जाणांक शिकोवन आसच्यांक बरीं कामां मेळोवंक मागणें विचारलां ह्या भावा भयणींच्या इराद्यां खातीर आमी मागया साबार जाणांची पेंकडाची हाताची दूख
तांकां कश्टून आसा तांचे खातीर विशेष रितीन आमी मागया सर रितीच्यो दुखी जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पून दिवया आमचो सोमी पिडेस्तांक बरें केल्लो सर तरेचे कश्ट पिडा शिडा आमच्या जिवितांत आयिल्ल्यो सोसूंक गुरपात दिता ताची खुशी वयतर ह्या आमच्या सर भावा भयणीचे कश्ट हळू जावन दीत म्हूण आमी मागया साबार भावा भयणींनी तांच्या जागयांच्या समस्या विशयान मागलां तांचे जागयांचे केस कोर्टांत इत्यार्थ जावच्या खातीर ह्या भावा भयणींचे सर इरादे जेजूक आमी समर्पून दिवया तांणी एकामेका माया मोगाच्या स्पिरितान बसून हे कितें व्याज आसा तें इत्यार्थ करूंक तस्सो जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां बरोवन दी साबार जाणां तांचे जागे विकच्या खातीर राखून आसात जायत्यो गडकळी हे जागे विकतना तांकां येते आसात तांचे खातीर मागोवंक की विशेष रितीन उलो दिला ह्या सगळ्या भावा भयणींच्या त्या सांवा खातीर आमी मागया आमच्याच वैयक्तीक गरजां खातीर मागया आमच्या कुटुंबाचे इरादे आसात जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आसची मालगडी भाऊ भयणी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया कोणें आमचे खातीर आमचे लागीं तांचे खातीर मागोवंक विसारलां तांचो उडास काण तांचे खातीर मागया एक घडी भर आमकांच जेजूक समर्पून दिया आमची सर मागणी आनी त्या सावां जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पदकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार मोगळा सर्गींच्या बापा हांगासर जायतीं तुजीं भाऊ भयणी विविध पिडेंत संकश्टांक वळाक जावन आसात जायत्यो दुखी तांकां कश्टार घालून आसात जिवितांत जायते समस्ये तांकां रेवडावन आसात ह्या सर भावा भयणींक मोगळा जेजू तुज्या पांयां तळा हांव समर्पून दितां जें कितें पातयेणीन तांणी मागलां ह्या दिसांनी तें सगळें तांकां फावो जावं दी तांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल तांच्या जिवितांचे सगळें कंती दुखी पयस जावं दीत तांच्या जिवितांत आसलें सगळें वायट भस्मून वचोन दी तांकां तुज्या कृपेन बरो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरो अशें तुजें थंय तांणी बावाडतान घट जावंक सर वायटांचेर तूं जैत व्हरूंक आदार दिताय ह्या भावा भयणींक तांच्या अरियेका गरजान तूं पाव तांणी आशेवचें शांती समाधानाचें देणें तांकां तूं लाभय हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया Samasami navarta Amen प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. ताच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. देवादीन क्लॅरेन्स रोजी तेरेजा डिसोजा पासोत, लविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, मॅक्सिम पिरेरा हरगां जावन लुट्स वाडो, सिसिलिया डिसोजा हरगां जावन राम फ्रांसीस दुसरो वाडो, वालेरियान कोरेया हरगां जावन बिजे, सेलीन मातायस हरगां जावन पंपई पयलो, मेल्ड्रॉन सल्डाना हरगां जावन सांबोस्त्यां वाडो, अश्विनी पेर्नाडीस हरगां जावन पेर्मुदे, मर्विन डिसिल्वा तिसऱ्या जल्मा दिसाचो संभ्रम आचरण करता आसतना हरगां दिवन फेरार, एलिझाबेथ मिरांदा हरगां जावन न्यू बॉम्बे, हेनरी डिसोजा हरगां जावन बागेवन कुटमा वाडो, जानीस डिसोजा हरगां जावन फातिमा पयलो वाडो, अँटनी विनायचे विदेरा जल्मा दिसाच्या संदर्भार फातिमा पयलो वाडो, देवादीन क्लॅरेन्स डिसोजा पासोत, लविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, देवादीन रोजी डिसोजा पासोत, लविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, देवादीन तेरेजा डिसोजा पासोत, लविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणींक सासणीक विशय मागता आसतना जल्मा दिवस आचरण करच्यांक बाकी जल्मा दिवस आमी मागया आनी आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष रितीन मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. शांती तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो, देवान आमकां कश्टां अनवरां येता आसतना, सुख संतोष येतना झुजोंक एक व्हडलें हातेर दिलां. कोणी सांगशात की कळलें हातेर म्हणून तें भारी व्हडलें हातेर दिलां. तें जावन आसा मागणें. समस्ये सडतना मागणें लंब जायचे, ते दळां परिहार लाभता म्हणून आयची सुवार्ता आमकां शिक्षण दिता. त्या देखून शर्मा बरो करून आयकोन तातूंत आसलेले सगळे बरे बरे संगती विंचून आमच्या घरा व्हरच्यो, हांगाचो सोडून वचनाकात. त्या देखून आतां हे मिसाचें बलिदान आरंभ करता आसतना आमी आदारलेले सर चुकी आनी पातकां केदळां आमी मागणें करीत जे वेळा मागणें करिनासतना न्हिदोन पडलेल्या खातीर
देवा लागचें बक्षणे आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनाची तोंडान सारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गवळी. तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भगवंत जुवांव पौल दुसऱ्याक पोबे सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. सा पावलान कोरीतगारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोणायकी एकल्याक दुसरे लागीं व्याज आसा म्हूण चिंत्या. तो व्याज ताणें देवाच्या लोकां हुजीर हाडचे बदलाक अनभवार्थी नित्य सभे हुजीर व्हरून ती फिर्याद दाखल करूंक देरगे वेदगी. देवाचो लोक संवसाराची जडटी करतलो म्हूण तुमी नेणांत गी. तुमी जर ह्या संवसाराची जडटी करतले तर ह्या चिल्लर संगतींनी तीर्प दिवंक तुमी योग्य नात गी. देवदूताचे लेगून आमी जडटी करतल्या म्हूण तुमी नेनान गी. तर जिणयेच्या चिल्लर संगती विशान तुमी फैसल दिवचे व्हडलें गी. देखून असल्या चिल्लर संगती विशयान न्याय उपजातीत जाल्यार तें तीर्मान करूंक पवित्र सभेन कसलो सुस्तान मान नातलेल्या बायल्या नितीदारां हुजीर तुमी वेचेंगी. तुमकां लजे घालूंक हांव हें सांगतां. नाजाल्यार बाबावां मदें न्याय तीर्प करून दितलो तसलो एकलोपणी बुदवंत मनीस तुमचे मदें ना काय. भावान भावाचेर फिर्याद बरी जायगी. ती अनभवार्थ्या हुजीर तुमचे मदें कोर्तीक वचचे तसले न्याय आसात म्हणल्यार तुमकां ती एक सलबण म्हणयेत. तशें आसता अन्याय सोसून व्हरूंक वा आपणाकच नश्ट बगूंक तुमी कबूल नात कित्याक. तशें करचे बदलाक तुमीच हेरांक अन्याय वा नश्ट करतात न्हय. तें तुमच्याच भावांक अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेणान काय. फोटवून पडा नाकात. व्याभिचारी बोंब्या पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंकामी, सोर, अपस्वार्थी, अमलखोर, खोटे जिबेचे वा लेबी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे नात. तुमचे मदें थोडे एका काळार तसले जावन आसले, पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याचे नांवी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यातें धुवन नितळ केल्यात, पवित्र आनी नितीवंत केल्यात. देवाचें उतार हें. श्लोक
आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांच्या सभेन ताची होगली गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारातय उल्हासू. सियोनांत आसली आपल्या राजातय संतोषू. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. नास केळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करा. वियोल विणार संगीत करू. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचो तो तारण करता. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. बघ आपणाक लाभलेल्या जैतपसो संतोष पावूं. मनरे न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार तो सोडूं. आपल्या देवाची वाकणी तांचे जिबेर आसूं. ताच्या सफ भक्तांक हिंच जावं महिमा आनी वडवीक. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात म्हणटा सोमी. तुमी भायसून वचून बाळटात सगळें पोळ दिवच्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशुया. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करचिली. दीस उजवडतस आपल्या सिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक विंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्पेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगर देंवन येवन एका मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जमोय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपआपले पिडे शेड्यांतली गूण जावंक जाय म्हण थंय तीं आयलेलीं. देवसरांचे उपाद्र भोगतालीं तीं थंय येवन थंयसर बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन सोमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लका जमो ताका आपडूंक म्हण उरडतालो. देवाचे वता वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो, प्रस्तावनांत हांवें तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे आमचे लागीं क्रिस्तांवां लागीं आसचें एक बळादीक हातेर म्हळ्यार मागणें. त्या देखून आमचें कार्य केदाळें आरंभ जातना आमी मागण्या सवें आरंभ करता. खंयचेंय कार्य पळया हॉलांनी मागणें नासतना सुरू जायना.
बुन्यादी पत्तर घालचो. घराचें एक व्हडलें योजन, एका दिसाचें योजन न्हय. घर म्हाका मरता म्हणसरी जायचें. तसलें एक घर बांदूंक 1-2 वर्सां वयतात. त्या देखून मागणें. घर बांदून जालें, घराचें उद्घाटन करतना सगळ्या लोकांक आपोवन तांकां दाखोवन तांचे सांगता मागणें करून तातूंत प्रवेश. हेर कसलीं कार्यां आमचीं करता आसतना जावंक पुरो कुंभकाराचें, जावंक पुरो कराराचें लग्ना करार, या लग्नाचो संभ्रम आमचें कार्य आमी मागण्या द्वारे आरंभ करता. कित्याक मागण्याक एक विशेश बोळ आसा म्हणून आमकां आमच्या मलगड्यांनी शिकयलां आनी तांकां तांच्या मलगड्यांनी शिकयलां. आनी पवित्र पुस्तकांतावन हें तीं जाणां जाल्यात. आतां कार्य खंयचें कश्टाचें जाल्यार मस्तू मागणें जाय, लांब मागणें जाय म्हणून जेजूनच आमकां शिकयलां. जेजूचें 3 वर्सांचें मिसांव ताका 30 वर्सां जाल्ल्या उपरांत ताणें आरंभ केलें. आनी आरंभ केल्ली रीत पळया. जॉर्दान न्हंयत वचून ताणें पवित्र स्नान काण गेलें आनी ताच्या उपरांत तो अरण्याक गेलो. थंयसर 40 दीस आनी 40 राती, 40 घंटे न्हय, 40 दीस आनी 40 राती, 24x40 ताणें थंयसर उपास केलो, मागणें केलें. आनी ताच्या मुखल्या 3 वर्सांच्या जिवितांत कितें करी जाय, कितें करूंक नजो, कशें करी जाय, कितें उलय जाय, हें सगळें ताणें बापा लागीं डिस्कस केलें आनी ताणें समजून घेतलें. त्या देखून 3 वर्सांच्या मिसावाक 40 दीस आनी 40 राती लागले. मुंदरसून आमी पळोवचें जाल्यार जेत्सेमनी मळ्यांत ताणें मागणें केलें. रक्ताचो घाम तो घामेलो आनी मुखले 3 दीस कश्टांचे. निमाणो ब्रेस्तार, शुक्रार, शनवार ह्या 3 दिसांक ताणें बरी करून तयाराय केली. जेजून आयच्या सुवार्थ्यांत आमी पळयल्यार ताच्या 12 जाणां शिसांक विंचचें आनी ह्या 12 जाणां शिसांनी ताच्या सांगाता रावच जाय, ताका आयक जाय, ताका समज जाय. आनी ताच्या उपरांत ताचे मिसांव मुंदरसून व्हरी जाय म्हणल्या खातीर विंचले. आनी विंचता आसतना सगळी रात ताणें मागणें केलें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. 15 मिनिटां 20 मिनिटां न्हय. आमकां 1 वर करतना दोळे आमचे कुंभकर्णाचे दोळ्या बरी जातात. गोड तुकूंक सुरू करता आमी, बसल्या कडेच गोड तुकचें. पूण हांगासर जेजून मागणें करतना गोड तुकूंक ना, कुंभकर्णा बरी जावना. कित्याक तो बापा लागीं उलयतालो. एक नवोच संबंद ताणें बापा लागीं हर एक फावटी आसा केल्लो. हेर सबार कडेन ताणें मागणें केलां, शिसांक म्हज्या एकवटीत दवर. परतून ताणें ताच्या पाशावाच्या पयलें मस्त मागणें केल्लें आमी जाणाव. एकवटा खातीर तांकां एक जावन दवर, तांकां एक कर अशें म्हणून ताणें मागणें केलें. आनी अशें आमकां दाखोवन दिलें की आमच्या जिवितांत मागण्याक प्रमुख जागो आमी दी जाय म्हणून. आनी आज पळया, मागणें करून जाल्ल्या उपरांत ताणें 12 जाणां आपोस्तलांक वेंचले. वर्येड वर्ये असल आयकलें? फिल्म पळयलां कोणी? वर्येड वर्ये असल म्हणून. एकल्या वरनी एकलो बरो. म्हणजे ते पाड म्हण न्हय,
दुसऱ्या दुसऱ्या कालेतीचे, दुसऱ्या दुसऱ्या सवयेचे. एक मनीस अनेक मनशां बरी ना, दुसरेच पूण नांव एकच आसूंक बरो. आतां आमच्या बिरगेचीन पळया, बेन्नी बाई म्हणली मस्त जाणां आहात. बेनेडिक्टा रेबेल्लो, बेनेडिक्टा सिक्वेरा, बेनेडिक्टा डिसोजा, बेनेडिक्टा पिंटो. पूण सगळां एकच लेख आसा ते नात. पळोवंक एक लेख नात, गुणांनी एक नात, अशें सवयेनी एक लेख नात. जुलियट केदाळे म्हणटा हांव, जुलियट सुमार जाणां जुलियट आहात आमच्या बिरगजीन. आमचे पयलेंचे कार्यदर्शी जुलियट मॉरस, आनी तांच्या घरांतच आनी एक जुलियट, तांच्या घरांत मागीर एक जुली. 1800 सुमार जाणां आसात. पूण एकलीं आनी एकल्या बरी नात उडास्तवरां. आमी विभिन्न जावन आसा. आनी हांगासरी पळय, दोग जाण हे आसात, कोण जाकोबात. देखून तांच्या बापायचें नांव सांगचें. आमकां सांगल्यार आमी आल्कोन सांगता, आमी चलता. एकाच आल्कोन जाल्यार बारीक कस जाता. सिनियर आनी ज्युनियर म्हणचे पडटा. आनी तशेंच म्हळां, जाकोब वर्तो, जाकोब धाकटो. तशें दुसरे दुसरे नांवाचे व्यक्तींक ताणें विंचलें, दुसऱ्या दुसऱ्या कालितीच्या विंचलें. पळया तांकां एक तांचे वयर एक ल्हानसो लायट हांव घालता. सगळ्यांचेर घालना, एक 500 जाणांचेर घालता. पळया तुमी कशे आहात म्हणटे. पेद्रो तितकेशे सिनियर, मातोरो, आदले बेगी मातोरो, पूण ताका मुखेली केलो. मुखेली ताच्या लागीं काल विशेश आशिल्ले म्हणून पळय, जेजूक नेगार केल्लो मनीस तो. पूण नेगार केल्यार व्हडणी, मागीर तो घडयेन तो बदल्लो. एक बरो गुण तो. एकच बडी आमी रागाच्या फोर्सार कितें कितें करता, पूण मागीर पश्चाताप. थोड्यांक पश्चातापच ना. केल्ल्यांचो सोमा म्हणटात, हांवें केल्ल्यांचो करेक्ट म्हणटात, बसतात. पूण हांगासर तसो न्ही. पेद्रो मागीर कळ्ळें हांवें मिस्टेक केली. हांवें सोमयाक नेगार केलो. 3 फावटी सात घालच्या पयलें कोंब्यान 2 फावटी सात घालच्या वयलें 3 फावटी नेगार केलें. चे कोलो मनीस पळया. पूण ताचें पातक तो रडलो. आनी ताका सर्गेच्या राजाच्यो चावयो दिल्यो. तूं जावन साय कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजें इगर्ज मात्ता हांव बांदतालो. केदें व्हडलें इनाम दिलें पळया. कित्याक नेगार केल्यार तो ताची चूक वळखलो. अशें पेद्रोचें जालें. हातान म्हणटा तुमकां अंदाज जाली पेद्रो कसो आहा म्हणून. थॉमास अय्यो 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 आनी एका टायपाचो. ताच्या हातांचेर म्हजे दोळ्यांनी करेक्ट पळयचे. ताका कांय वकलां लिंगनांक गोतू ना म्हाका त्या वेळार, नाल्यार वकलां दवरून पळयतो आसलो म्हणतो आसलो कोण ना. ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घालीचय. म्हळ्यार काय आर्टिफिशियल काय हांगासर लायलां जाल्यार इल्लेशें कोणाक हाडन बेश्टेंद्र जेजू जिवन जाला म्हणून. ताच्या गायांत म्हजें बोट घालीचें. कित्याक आजकाल मॅजीक करतना कालें कालें करतात म्हणना. नातल्लें आसा करतात, आसल्लें नातल्या बरें करतात. तुमी पळयलां पळो मॅजीक. आत्तां म्हण नातुल्लो मनीस आत्तां धांवन येता. तांबडें घाल्लें एकच चपटीन दोळ्यां घाल्ल्या बरें जाता. वस्तूर बदलता, कलर बदलता, प्राय बदलता. हें पुरो मॅजिकान जाता. त्या देखून हांव खंयचेय पातयें ना. हांवें कद्द येवन पळयचय, आपडीचय. तेका मात्र हांव पातये. दुबावी तोमास म्हणटात ताका. राजामी तोमासी म्हणटात, दुबावी तोमासी म्हणटात. तोलो मनीस आनी एकलो. तिसरो म्हणी पळय हांवें तिसऱ्याक. जाकोब आनी जुवांव दोगी बाबाव, जेबे देवाचे पूत. प्रोफेशन मास्टलीदरचें. शिकाप 0. सगळ्यांक 0च शिकाप. तितलें आसलो. हां, जेजूच्या उजव्याक म्हाका, दाव्याक म्हाका. आतां तूं लढाई करूंक सुरू केल्या. उजव्याक कोणें बसचें, दाव्याक कोणें बसचें. फायनान्स मिनिस्टर हांव, डिफेन्स मिनिस्टर हांव. मागीर उरले बरो आसूं दीत. 12 जाण आसात न्ही, तांच्या विशयीन कांय खबर ना. पळया तसलें चिंतपाचें मनीस आसलें.
हुद्दो पयले आपणावचो. नतानायल बरतले म्हणटात, नजर येता हांव का आलें बरें येता, हे देशी हळ्ळी ती तांचो मनीस इतलो व्हडलो जावं सादा गे. ये आनी पळे म्हणालो फिलीप ताका, ये आनी पळे. तुका हांवें सांगल्यार अर्थ जायना, समजना आनी सवालां घालताय. या आतां तांचो वचून दाखयता. तो आयलो, ताणें पळयलें आनी तो पाती येलो. मातेव सुंकागार पातकी टॅक्स ऑफिसांत बसून लेका वर्तें टॅक्स वसूल करून इल्लें बल्सांत घालतालो आनी इल्लेशें थंय दितालो. तसलो मनशाक विंचलें जेजून. म्हाका सुक्त म्हूण ताका सुक्त म्हूण बगलें. आनी हें पुरा जाल्लें सगळी रात मागणें केल्ल्या उपरांत उडास वरां. आनी मागणें करनासतना गेल्ले जाल्यार आनी कसलें मेळटा जाल्यार गुंतूना. मागणें केल्ल्या उपरांत मेळिल्लें तितलें. आनी एकलो आसा जुदास इस्कारियोत, आसल्या पैकी बुदवंत मनीस तो. लेखपाक ताणें दवरचें, कुडसूचें कळोवचें ताणें. आतां ताचे बरें कॅल्कुलेटर नातल्लें, त्या देखून ताचें लेखच दुसऱ्या टायपाचें. भितर येता म्हणनासतना तुमी आमी पळयलां म्हळ्यार कळशेंत तांदूळ मेजतना मलगड्यांनी पळयलां तुमी. तांदूळ म्हाका काणयो म्हजो हात असो येता. सादारण एक शेर म्हाका सर्तीक मेळटा. तांदूळ हांवें तुका दिवंक असो येता पंतल्यान. लेवल वचना, असो येतना एक शेर म्हाका उरता. मलगड्यां कडेन इसान पळया वैगी म्हणून थोडे आसात. कळशेन तांदूळ मेळचो शेरान जाल्यार तेंत दुसऱ्यांक दिवचो म्हणटना बोट पोंदा येता अशें तितलो पडटा. म्हाका काणयो जाल्यार अशें वयल्यान येता. बाणां म्हळ्यार अशें घालतात न्ही अशें, नाजाल्यार अशें कॉन्केव आनी कॉन्वेक्स म्हणटात त्या रितीन वेता. जुदास इस्कारियोत पयशांची तिजोरी ताचे लागीं आसली. पयशांचो मोग ताका जेजूच्या मोगाच्या चड आसलो. पयशे कशे करचे म्हणून ताका गुत्त आसलें. सगळ्या आमच्या 12 जाणांक आमी कंट्रोल करी, आमी फायनान्स मिनिस्टर न्ही तो, ताणें पुरा मॅनेज करचें आसलें. आनी तसलो मनीस एक टायपाचे. आनी तांकां सिलेक्ट करूंक जेजू सगळी रात ताणें मागणें केलें आनी तसलें मेळ्ळें. आतां तांकां विंचून जालां. तो दोंगरांतावन सकयल देंवन आयलो आनी मैदान सुवातेर उबो रावलो. आनी थंयसर रावल्ल्या वेळार लोक देंवन आयलो. कित्याक ताणें करचीं कामां पळोवन आयकल्लीं, थोड्यांनी पळयल्लीं आनी हेरांक सांगल्लें. आनी त्या देखून लोक देंवन आयलो. कित्याक सबार जाणांक आशा आसली गूण जावचे खातीर. पिडा आसली गूण वचा जाय, मतेक समाधान ना. हांगासर कितें येतात मस्त जाणां, सबार बरेंपण जाता म्हणल्या खातीर. कुटुंबांत संतोश समाधान ना, हांगासर गेल्यार तिके समाधान मेळटा. कुटुंबांत समस्या आसात, ते समस्या परिहार जातात हांगासर मागणें केल्यार, संताच्या पांया मुळा गेल्यार, संता लागीं सांगल्यार. त्या देखून आमी हांगासर येता. आनी लोक थंयसर धांवून येतालो, ताच्या फाटल्यान येतालो. कित्याक तो दैवीक मनीस म्हणून ते पातयेल्ले. आनी जेजू तांकां गूण करूंक शकतालो. आनी कशें तो गूण करतलो जेजू गोत्ता गे तुमकां? ती 12 वरां तो राती सगळी रात ताणें मागणें केल्ल्या निमती शेसांक ताणें विंचलें. आनी त्या मागण्या निमती ताका सकत मेळ्ळी. दैवीक सकत तावन भायर सरतली म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तो सकयल येवन दोंगरांत रावन मैदान सुवातेर रावल्या वेळार तो गूण करूंक शकतलो. कित्याक दैवीक सकत ताका लाभल्ली. देवा लागचो संबंद ताचो जेजूचो आनी देवा लागचो संबंद आसा पळय. त्या राती इतलो घाड जावन आसलो की तो दुसऱ्या दिसा मस्त बरेपण करूंक शकलो. मस्त जाणांची पिडा शिडा ताणें गूण केली.
पवित्र पुस्तकाचे दिश्ट घालचे जाल्यार मैसे देवा लागीं वचून उलयलो सिनाई पर्वताचेर गेल्लो मनीस फाटीन तूं येवना हांगासर सकाळीं तळमळा जालें मागीर बॉम्बे बाजार सुरू केली सकयल आसल्यांनी पूण फाटीं येता आसतना 2 फळयांचेर फळयो घेवन आयलो 10 उपादेश हाडून आयलो ताचें तोंड परजळटलें पवित्र पुस्तक सांगता ताचें तोंड परजळटलें तें पळोवंक डायरेक्ट जायनातलें कित्याक तो देवा लागीं उलयल्लो देवा लागीं उलयल्ले निमतीन ताचे थंय बदलावण आयिल्ली ती बदलावण लोकांक दिसली आनी ताचे तावन सकत वळटली कोण देवा लागीं उलयता गे नीज उलयता गे ताचे थंय देवाची सकत वळटा आनी तो बरें करूंक शकता देवा लागीं उलयतना आमचे थंय बदलावण येता जरी तरी बदलावण येना जाल्यार तो देवा लागीं उलोवना नटन करता खाली वचून टायमपास करता हेरांक आपूण देवा लागीं वचून उलयला म्हणून कळच्या खातीर इगर्जेक वेता थंय बसता उलयता तितलेंच इन तीन पळयता दोळे गुंडायता आनी कितें चलता ड्रामा इगर्जेन म्हण पळयता तितलेंच आनी देवा लागीं कोण उलयता ताचे थंय बदलावण येता इल्ली म्हण येता दिसाक इतलीशी बदलावण आयली जाल्यार एक वरस येतना सद्दां इगर्जे गेल्यार सादारण कितली बदलावण येत पळया हर एक दीस इल्ली बदलावण एक फातराची सोबीत मुर्ती एकाच दिसान जाल्ली न्हय वरस लागलां जावंक पुरो खाली फातर काट फातर कोणाकी नाका आसलो फातर त्या शिल्पीन ताचे वयर मारन कितलीशीं वर्सां मारल्याचो फळ जावन इतली सोबीत मुर्ती आयल्या नाजाल्यार येतिना कितलें चड तूं मारताय मुर्तीक तितली सोबाय येता तितली ती आकर्शक जाता एकाच दिसान जायचें म्हळ्यार टक 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 केला कालें तें जाताय जायना एका दिसान जायना थोडे फावटी मुर्ती करतना एक वरस वेता कित्याक नाजूक धाकटे विशय आसात सूक्ष्म विशय आसात त्याच प्रमाणे मनशा थंय बदलावण जाय जाल्यार एकाच दिसान येना इल्ली येता त्या देखून दैवेक सकत आमी घेवच्या खातीर हांगासर आमी देव तेंपलाक येता ही सकत आमकां मागण्यांत बदलूं आमी देवा लागचो दवरचो संबंदा निमती आमचे थंय बदलावण येवं म्हणून हांव आशेन मागतां आमेन म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पृथ्वीच्या देवाक सरेस्को मानून घेव सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता
आनी तुजे मुखार सर पडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत धीर दिता. ताचे शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदल्या दिसा ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक आमचे तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Power the so good purgatoria. Jesus melo, Jesus जीवन सारा, Jesus नो ज्ञानी तोलो. Jesus melo, Jesus जीवन सारा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरये देवाचे माये सांगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदूता भगिवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या शिसांक शिकयिल्ले भोव अपूर्वयाचे मागणे आतां आमी सर्व सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज संपये तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्र आयकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रगडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नत्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मागण्याच्या बळान 12 जाणां सिसांक विंचून काडलेलो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी सुम्या तुवें म्हाका फोवना पूण तुज्या उपरांत भलायकी मेळटली जिविताक सांबाळून पान संको 183 D67 Amen.
भोवमोगाळा बापा, सांजू हांव पॉल तुजो दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कोणानी न्हय, पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळां अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, आनी सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें, वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. सर्गींच्या बापा, भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सारतावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जायते उपकार मोतींत घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. आमच्या जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबाच्या जिवितांत, सामाजीक जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. हाका आमी रुजवात आसा. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत, बरें कुटाम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, लोन काडिल्लें पाटी दिवंक साध्य जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, नवें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत.
आमी मौनपणी आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण नियाळन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मुखांत्र देवाक अर्गां दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कुरपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आमा पासून देवा लागीं विनंती कर. ये बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दागारां ताका उगडू. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमचे कल्ती मागणी तूं घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवोन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सयल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन साबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आयल्या. आमचे पैकी साबार जाणांनी तांचे इरादे दोळूच जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत समर्पिल्यात. त्या इराद्यां खातीर आतां विशेष रितीन आमी मागया. वेकलाचें काम बऱ्या रितीन जावंक बरो जागो मेळोवन थंयसर घर बांदूंक साध्य जावच्याक. भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक बरी भलायकी. परगांवांत आसच्या पतीक मोतीक समाधान मेळोवंक. भावांचें पयण बऱ्या रितीन जावंक. डॅडीचे हार्ट प्रॉब्लेम इत्यार्थ जावंक. मम्मीचें आनी दुवेचें जॉयंट पेन सारकें जावच्याक. पुताच्या बऱ्या भलायके पासोत मोतीक समाधान. पुताक बरें काम. गोमटी आनी पांय दूख गूण जावंक. पांयांचे किळे पयस सरोंक. पांयांची दूख गूण जावच्याक. वाट्याचे समस्या बेगीनच इत्यार्थ जावंक दोगां जाणांनी मागलां. भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक दोगां जाणांनी. एकल्याक बरो जिणये सांगाती मेळोवंक तेगां जाणांनी मागलां. कोर्टींत आशिल्ली केस इत्यार्थ जावंक. भुरग्याचें देणें फावो जावंक. एका कुटुंबाक भाड्याचें घर फावो जावंक. एकल्याची बावळ्याची दूख. एकल्याची पोटांची दूख गूण जावंक. जागो विकून वचोवंक आसच्यो अडकळी निवारूंक. जाग्याचे रेकॉर्ड आतांक मेळोवंक. सैरीक मेळोवंक 8 जाणांनी मागलां. युएसएन शिकोवन आसच्या एकल्याक पार्ट टायम काम मेळोवंक. जागो विकून वचोवंक. पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक. घरचें काम बेगीनच आराप जावन पंथाक पावच्याक. एका भयणीची पेंकटाची तशेंच पांयांची दूख गूण जावंक. काम केल्ल्याचो सांबाळ मेळोवंक. कुटुंबान शांती समाधान. एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक. पिडेस्तांक बरी भलायकी. एका बाळशाची स्किन एलर्जी गूण जावंक. एका कुटुंबाक PR मेळोवंक. एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक. एकल्याचे उद्यम बऱ्या रितीन जावंक मागलां. गाडयेची केस क्लियर जावंक. पांय मुयेवचे रावोंक. बिझनेस बऱ्या रितीन जावच्याक. कॅन्सर पिडेंत कश्टोवच्या भावा भयणींच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. एका भावाक विजा खातीर राखोन आसा ताका बेगीनच विजा मेळच्या खातीर. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमची वैयक्तीक मागणी मौनपणी जुवांव पावल मुखांत्र देवाक समर्पून दिया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकाडूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगाता श्री आमी तर तू सुदे आणि सदैवी फळ तुझे कुशेन जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंतीकार आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन. सुम्याचे नवी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्गानी संसार सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भवर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा घोण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर ते आमकां फाव कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवे. सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो भगवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद सदांकाल तुमचेर देवो. मोगाचनो आयच्या ह्या बागी दिसा पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन मागण्या विशांत आमकां महत्व कळयिल्लें आमचे पुंशेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो हांगासर तांणी तांचो वेळ आमच्या खातीर दिला. तुमच्या सुमेस्त तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक सर बरें मागता. तशेंच आयच्या दिसा आमकां हांगासर मिसा वेळार आनी आराधना वेळार वाजंत्र खेळोवन मागणें करूंक कुमोक केल्ले आसात. गितां गावंक कुमोक केल्ले सायमन रॉड्रिगस मंगळूर तांचो तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां जेवण स्पॉन्सर दिलां लविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. देवादीन क्लॅरेन्स रोजी तेरेसा डिसोजा हांच्या उडासा खातीर तांचो आनी तांच्या कुटुंबाचो आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटा. देवादीन जाल्ल्या तांच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक देव सासणीक विशव दिवन दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच आज 12 जाणांनी मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला. तांचो समेस्तांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पुंशेताचें तारीखेचें फेस्त तशेंच दशमोत्सव संभ्रम ऑक्टोबर 22 तारखेर मंगळारा जातलो. ह्या संभ्रामी कार्याक तुमकां मोगाचें आनी ओत्तायेचें आपोवणें. हाका तयाराय जावन ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 1 तारखेर सगळो दीस मंगळाराचो दीस तशेंच 2 तारखेर राज्याचो दीस गांधी जयंती. त्या दीस दनपार उपरांत 3:30 वरां थावन 7 वरां पर्यंत हांगासर रेतीर मांडून हाडल्या. ह्या रेतीरेकी तुमकां मोगाचें आनी ओत्तायेचें आपोवणें. ह्या शुक्रारा हांगासर मीस आसचें ना आमच्या
पिरगेचेंत थंयसर साल्वी आराम जाल्या देखून थंयसर 4:30 वरार भक्तीक कार्य आसा. आमच्या धार्मीक स्टॉलांत धार्मीक वस्तू लाभतात, तुमी त्यो घेवच्यो आनी आदार दिवचो. तुमी आमच्या पुणशताक दिवच्या सर साकाराक आमी तुमचो उपकार बोडटाव आनी देव बरें करूं म्हणटाव. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां मुड्दोम तशेंच जेवणाक आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांडटाव. मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापानी मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती वांडच्यो. आज आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां लाविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. तांचो आनी तांच्या कुटुंबाचो आमी भरपूर उपकार बोडटाव. आमचो पात्रोन तांचे खातीर विनाती करून दी. तशेंच आज मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला मॅक्सिम पिरेरा लुड्स वाडो, सिसिलिया डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, वालेरियन कोरेया बिजेय, सेलिन मतायस पंपोई पयलो, मेल्रॉन सल्डाना सान बोस्त्यां वाडो, अश्विनी फेर्नांडीस पेरमुदे, मर्विन डिसिल्वा तिसऱ्या वर्साचो जल्म दिवस फेरार बागी जल्म दिवस, एलिझाबेथ मिरांदा न्यू मुंबय, हेनरी डिसोजा बागेवन कुटुंबा वाडो, जानिस डिसोजा पातिमा पयलो वाडो, एंटनी विनाय जे विदेरा जल्म दीस बागी जल्म दिवस पातिमा पयलो वाडो, लाविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, लाविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, लाविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. ह्या सर भाव भयणींचो आमी उपकार बोडटाव आनी देव बरें करूं म्हणटाव. आतां उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. सर्गींच्या मोगाळ बापा, एका कुटुंबाच्या संद्या भशेन तुवें आमकां ह्या देव तेंपलांत आज एकठांय केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा मागण्याचें म्हत्व जाणा जावंक तुवें आमकां अपुर्बायेची शिकवण दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आतां दनपारांचो वेळ, सोमया जेजून भुकेल्ल्या हर एकल्याकी जेवण दिल्लें आनी जेवणा शिवाय तांकां धाडूंक ना. त्या देखून आमकांय हांगासर ह्या देव तेंपलांत हजर जाल्लेल्यांक जेवण तयार केलां. त्या जेवणाचेर आनी तें जेवण कोणें हांगासर येवंक कारण जाल्यांत रांदपी हाडलेले आनी प्रत्येक रितीन रांदप दान जावन दिल्ल्यांचें आमी उडास करता आनी तांच्या तेसांवा खातीर मागता. देवादीन क्लॅरीचो मरणाचो 5व्या वर्साचो उडास करच्या ह्या संदर्भी ताका सस्नीक विशो फावो कर म्हण आमी मागता. आनी हें जेवण सेवलेल्या आमचेरय तुजें भरपूर आशिर्वादां घालन जिवितांत बरीं कामां करूंक तूं आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी सरपत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. संगता हांगासर असलेल्या जेवणाचेरय आपलो आशिर्वाद घालूं.
आमच्या दुष्परांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.